रिजर्वेशन येवंक जाय आशिल्लें आनी बेगीन बेगीन शेड्यूल येवंक जाय आशिल्लो नॉमिनेशन केन्ना करपाचें कॅन्सलेशन केन्ना हें सगळें पूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान हे कांयच स्टेप्स घेवंक ना सो दॅट इज वाय नाव टुडे समबडी इज गॉन टू कोर्ट आनी इट इज स्टील इन अ ग्रे एरिया केन्ना जातलें तें एक्झॅक्टली रिजर्वेशनाचेर जशें सांगलें देर इज कन्फ्युजन बिकॉज समबडी हॅज गॉन टू कोर्ट त्या भायर आज म्हणजे ही बेगीन बेगीन आज मिटींग घेवपाचें कारण म्हळ्यार काल जे रिजर्वेशन डिक्लेअर केल्लें and on which there was nobody had gone to court. Suomoto State Election Commission has changed the reservation, specifically Rai Jilla Panchayat. So ताजेर आमचे रॉक मस्करेन बास तुमकां डिटेलान सांगतले पूण our main concern with the SEC today was that we are not getting any information from the SEC. State Election Commissioneran आज पर्यंत जिल्हा पंचायत इलेक्शना बद्दल एक सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्स करूंक ना, एक सुद्दां बाबा ऑल पार्टी मिटींग करूंक ना, एक सुद्दां लेटर धाडूंक ना. आमी एक नॅशनल पार्टी, आमी एक स्टेट रेकग्नायज पार्टी, एक सुद्दां लेटर आमकां सेंट्रल इलेक्शन कमिशनाची ऑलमोस्ट डेली बेसिसाचेर लेटर येता रिगार्डिंग SIR और अदर डेव्हलपमेंट्स. स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅज नॉट बॉदर्ड टू कीप पॉलिटिकल पार्टीज in on track with what is happening with the ZP election. So first we complained about that and told them to come up with a mechanism where amka timely and official communication from SEC should come, because जे राय पंचायतीचे रिजर्वेशन चेंज जाला ते आमकां मिडियाच्या थ्रू कळ्ळें. एका पेपरान एक आर्टिकल आयिल्लो आनी ताजे वयल्यान कळ्ळें आमकां. सो वी कॅनॉट आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आमचे कॅन्डिडेट थंय. सो वी कॅनॉट फायट इलेक्शन्स कम्पेटिटिवली इफ सच changes are happening in the middle of the process when you have already declared a reservation and then you suddenly change it. So we informed the state election commissioner ki वायट दिसता हे सांगपाक पूण we had to inform him what his role is. आमी एक्चुअली स्टेट इलेक्शन कमिशनराच्या वेबसायटी वयले हे प्रिंट आउट करून हाडल्यान ताका वाचून दाखयलें that you are a autonomous and independent institution. The Goa State Election Commissioner is a one-man commission appointed by the governor. म्हणजे जसे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नर, द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नर. ही रिपोर्ट्स टू द गव्हर्नर, नॉट टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, not to any department of panchayats, and definitely not to the Bharatiya Janata Party. So we asked him to be a little more neutral and transparent about whatever he is doing. Secondly, आमकां दिसता हें जें कन्फ्युजन चल्लां दॅट इज फॉर टू रिजन्स. एक म्हळ्यार तुमी जाणा की गोंयांत जिल्हा पंचायत म्हळ्यार एक इट इज बिकम अ पावरलेस इन्स्टिट्यूशन और इट हॅज बीन मेड अ पावरलेस इन्स्टिट्यूशन मोस्टली बाय द MLAs ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जांकां दे डोंट वॉन्ट द ZP कॅन्डिडेट की तो बरो काम करून तो पावरफूल जावन पॉप्युलर जावन टुमॉरो ही मे वॉन्ट टू स्टँड एज द MLA कॅन्डिडेट म्हणून. त्या खातीर हे आपल्या चमच्यांक बसयतात आनी ZP इलेक्शन म्हळ्यार फकाणां जाल्ली आसा. फुडलीं 5 वर्सां हे ZP कितें करता गोंयान कोणाकूच खबर ना. सो दीस लॅक ऑफ सिरियसनेस इज शोईंग इन द वे द स्टेट इलेक्शन कमिशनर इज बिहेविंग. बट आम आदमी पार्टी इज सिरियस आनी ह्या फावटी आमी सगळे सीट लढून खुबशे जाता तितले सीट जिखून वी वील शो द पीपल ऑफ गोवा की जिल्हा पंचायतीचे पावर कितें आसता ते. कित्याक महाराष्ट्रान सुद्दां तुमी पळयलें जाल्यार जिल्हा पंचायतीचे स्कूल्स आसता, हॉस्पिटल्स आसता, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसता. सो मच द जिल्हा पंचायत इज केपेबल अँड इज सपोज टू डू. गोंयान आमी इतलो टॅक्साचो पयसो ह्या इलेक्शनाचेर मोडटात, फुडलीं 5 वर्सां ते जिल्हा पंचायतीक पोसपाक मोडटात, पूण एक सुद्दां काम हे जिल्हा पंचायतीक पावर मेळना. सो वी वॉन्ट टू चेंज दीस थ्रू दीस इलेक्शन एंड दॅट इज वाय वी वॉन्ट द स्टेट इलेक्शन कमिशन टू टेक दीस व्हेरी सिरियसली. आनी लास्ट पॉयंट म्हळ्यार जो दुसरें कारण why this delay and confusion is happening, basically ह्या जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टीच्या आंगार आयिल्लें आसा. दे आर व्हेरी स्कॅर्ड बिकॉज दे नो वॉट द पॉप्युलर मूड इज. आज लोक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्कॅम्साचेर, गुंडाराजाचेर, भ्रष्टाचाराचेर आनी नालायकीचेर वाजेल्ले आसा. ऑफकोर्स 2027 तांकां खोट मारून भायर उडोवपाचे आसा लोक, बट in this Jilla Panchayat also you will see a wave against the BJP, and that is why they are creating confusion, they are creating issues so that people go to court and delay these things and they are not giving clarity. So आमी भारतीय जनता पार्टीक सांगूंक सोदता तुमी जाय तितले कन्फ्युजन करात, यू कॅनॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. जिल्हा पंचायत इलेक्शन टायमार जातलें,
Aam Aadmi Paksha will ensure that it is free and fair and that the behavior of the state election commissioner is transparent and neutral. So इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. राय पंचायतीचें जे कन्फ्युजन जाला सडन, कित्याक रायन आमचो ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो आसा, ताज्या मागीर तुमी रिजर्वेशन चेंज करता, हाजे बद्दल आमचो बाब रॉक मास्करेनाक तुमकां फुडें सांगतलो. हांव कुट्टोरेचो गांवान कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली भागात 2 भाग आहा जिल्लाचे. एक कुट्टोरी जिल्ला कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक राया जिल्ला कॉन्स्टिट्युएन्सी. दोनूय जागाचेर रिजर्वेशन जालां. आतां कुट्टोरी भागाचेर पळोवपाक समज गेलो तो जाल्यार it is being reserved for OBC. It is also looking like a tactic on part of the existing MLAs and the government concerned today, and that is the BJP government. आता राया जाग्याचेर वचुया. आमी जेन्ना शेड्यूल डिक्लेअर केलो इलेक्शन कमिशनान, Aam Aadmi Party was the first party to declare most of the candidates, almost 50% of the candidates आख्या गोंयभर आमी डिक्लेअर केले आहा. तेच बरोबर आमचे कुट्टोरीचे कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला आनी रायाचो कॅन्डिडेट. In the middle of the campaign only, हे जे पळय एक ट्रॅकाचेर वयताले, that is made to go like off track here. Candidate declare जाला, आमी कॅम्पेन चालू आहा, and suddenly जेन्ना कॅम्पेन चालू आहा तुमी गोल पोस्ट चेंज करप. So this looks like that the election commission is not bothered about actually conveying messages to the candidates who have been declared, one, and to the parties. Ours is a national party today. No information has come. Suddenly in one small newspaper, Marathi newspaper, this notification is being mentioned. And on the basis of that, we have to come today and petition the election commission about these changes which are being done. It looks like that this reservation is being done not by the election commission but by the BJP office here. So this is completely not acceptable. This is putting all the other parties off track. And election, if at all it is to be conducted, it is to be conducted free and fair. And तांणी मान्य सुद्धा केले की it was a mistake on their part, and they